चिखलेची पंच नीलम नायक हांणी फुडाकार घेवन चिखले वाठारांतल्या एका खाडींतल्यान सुमार 50 विरंगुळूंक नाशिल्ल्या गणपतीच्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो काडून अरबी दर्यांत बुडयल्यो। 1.5 दीस ते 21 दिसांच्या उत्सवांत घराघरांत पुजिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो चिखलेच्या खाडींत बुडयल्यो। पूण कांय मुर्त्यो पीओपीच्यो आशिल्ल्या कारणान त्यो वयर उफोवन उरल्यो। ताची दखल घेवन त्यो मुर्त्यो पंचान कांय कामगारांच्या मजतीन व्हरून अरबी दर्यांत बुडयल्यो। लोकांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो पीओपीच्यो घेवच्यो न्हय तशेंच मुर्तीकारांनी जाता तितल्यो मातयेच्यो मुर्त्यो करच्यो अशें आवाहन चिखलेची पंच वांगडी नीलम नायकान केलें। आमी हिंदू धर्मान गणपतीक हे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिता। तेन्ना वर्सभरान आमकां एक चवथ म्हणजे आमचो व्हडलो फेस्टिवल। ताजे चवथ जाली काय वर्स काबार जालें अशें आमकां खुबशे लोकांक दिसता। हांव बीन खूब देवाक मानता। तेन्ना गणपती आमी नेटान पुजता, उमेदीन पुजता आनी ताजे नंतर जेन्ना विसर्जन जाता तेन्ना अशे मुर्तीची पळय जी अपमान जाता तें पळोवन म्हाका खुबशें वायट दिसलें। आनी चिखलीकारांनी 4-5 जाणांनी म्हाका सांगलें बरोबर दिसना थंयच आतां आयज 23 दीस जाले तरी पूण मुर्त्यो खंय तरी तरंगतात अशें दिसता आनीक बरें दिसना जालें। तेन्ना हांवें म्हणलें की आमी इनिशिएटीव घेवया आनी त्यो मुर्त्यो सगळ्यो काडून हांगा वेवस्थीत रित्या दर्यान विसर्जन केलां। आनी हांव लोकां कडेन मागतां की गणपती पुजता आमी दिंडी खर्च करता, सगळे भजनाक खर्च करता तेन्ना थोडोसो खर्च तुमी वेवस्थीत रित्या एक खंय तरी होडी करून दर्यान पयस व्हरून मुर्ती सोडपाचे। गणपती आमी जेन्ना घेवपा वता तेन्ना आमकां हो प्रश्न आमी चडसो विचारना की मुर्ती कसली पीओपीची काय मातयेची। आमकां समज मुर्ती आवडली जाल्यार आमी ताबडतोब ती मुर्ती बूक करता। तेन्ना हे जे कलाकार आसात जे मुर्ती करता तेंच्यांनी आतां ह्यो मातयेची मुर्ती करच्यो अशें हांव मागतां। कारण पीओपीची मुर्ती केली काय ताका एक 2-3 म्हयने अशें विरगळपा लागता आनी मातयेची मुर्ती विदीन एक 15-20 दिसां भितर जाता। तेन्ना ह्यो पीओपीच्यो चडश्यो मुर्ती आसा अशें म्हाका दिसता म्हणून त्यो तश्यो घटमूट उरलेल्यो आसा। तेन्ना लोकां कडेन मागता की जेन्ना तुमी मुर्ती बूक करतली तेन्ना तुमी विचारपूस करात की ती बाबा मातयेची आसा काय पीओपीची आसा आनी शक्यतो मातयेची मुर्ती घेवची जेणे करून अशी विटंबपणां जावची ना।